नमस्कार. हांव गोंयकार कवी मनोज नरेंद्र कामत सादर करतां भावार्थ ह्या विशयाचेर आदारिल्ली म्हजी कविता दोमो आरिगातो, म्हणल्यार हांव दिनवासतां तुका. आरजे रॉक वाजाच्या सांगातान 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आयकात तर कविता दोमो आरिगातो. दोमो आरिगातो. हांव दिनवासतां तुका म्हज्या जिणेंत सासाय हाडिल्ले खातीर. हांव दिनवासतां तुका म्हज्या जिणेंत सासाय हाडिल्ले खातीर. तो बीजब्रह्माचो प्रवास तुज्या हातान अचळय हुबून, जतनायेन फुलून, गर्भांत पसोवन, देठांतल्यान उर्बेन तरतरून नांवाक आयलो देखून. तो बीजब्रह्माचो प्रवास तुज्या हातान अचळय हुबून, जतनायेन फुलून, गर्भांत पसोवन, देठांतल्यान उर्बेन तरतरून नांवाक आयलो देखून. तुवें भरिल्लें रगत शिरंतरांनी सळसळटना, म्हजें बळगें आत्मशक्त उदात्तीकरण तरतल्लें देखून. तुवें भरिल्लें रगत शिरंतरांनी सळसळटना, म्हजें बळगें आत्मशक्त उदात्तीकरण तरतल्लें देखून. मातयेचें रीण मातेच्याच पावंड्याचें, पांय जमनीर आनी नदर आसमंतार, बी कुसव्यांत आनी रूख काळजांत किल्ललो देखून. मातयेचें रीण मातेच्याच पावंड्याचें, पांय जमनीर आनी नदर आसमंतार, बी कुसव्यांत आनी रूख काळजांत किल्ललो देखून. तें दायज संस्कृताय, मनीस धर्म, ल्हानविकाय, मोग, दानत रुजयली देखून. तें दायज संस्कृताय, मनीस धर्म, ल्हानविकाय, मोग, दानत रुजयली देखून. ती शेवणी सैम झाडां पेडां, उदकाचो खोल पाजर, दुदाच्या झऱ्यांत चैतन्यान फाकून फुटलो देखून. ती शेवणी सैम झाडां पेडां, उदकाचो खोल पाजर, दुदाच्या झऱ्यांत चैतन्यान फाकून फुटलो देखून. हो नवो दीस पळोवपाची शक्त दोळ्याच्या अथांग सागरांत श्वासाचे हुनसाणीत विचार शक्तीन उजवाडून प्राणांतल्यान उपजली देखून. हो नवो दीस पळोवपाची शक्त दोळ्याच्या अथांग सागरांत श्वासाचे हुनसाणीत विचार शक्तींत उजवाडून प्राणांतल्यान उपजली देखून. हांव सगळेंच दिनवासतां. म्हजी भोंवतण लेगीत म्हज्या जिणेचो भाग जाल्ली. काळखांतल्यान उजवाडाची चूड दाखोवन दायजाच्या सुगुरव्यान. हांव सगळेंच दिनवासतां. म्हजी भोंवतण लेगीत म्हज्या जिणेचो भाग जाल्ली. काळखांतल्यान उजवाडाची चूड दाखोवन दायजाच्या सुगुरव्यान. दोमो आरिगातो. दोमो आरिगातो.